बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावन भयणीनो, बापू सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सगळी संगता मेळ्ळ्या वाजता सोम्या जेजूक व्हडा मोगान आमच्या मदें आमी स्वागत करता. तो आमचे पसत आपणाकच कुर्सार भेटोवन आमचे पसत रगत व्हरून आमकां सोडवून दिलेलो, आमचे संगी रावून आमकां सोलोन व्हरचो. ताका आराधन करून आमी गावया गीत आराधने देवा आराधने, प्रभू येसू स्वामीगे आराधने. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संख्या 42, 5 संख्या 30 आणि 4 दैवीक गितां ह्या बुकांत. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामीगे आराधने. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामीगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. हर एक आमच्या कष्टा दुखांत, आमच्या पिडेशिरेन, आमच्या जिविताच्या हर एका संकश्टांत आमकां हात दिवन सांबाळून आमचो स्वामी ह्या बापूय सक्रामेंतांत आमचे बसत हजर जाला. ताची आराधना आमी करया, आमचे जिवीत आमी भेटोवन दिवया. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. पातकातावन हर एक बांदपासतावन आमकां सुटका दिल्लो आमचो स्वामी, आमच्या पिडेशिरे वेळार आमकां भलायकी दिल्लो आमचो स्वामी. हर एक जिविताच्या घडीतांनी आमकां राखून सांबाळून आमचो स्वामी, त्या स्वाम्याक अर्घां दिवन तुजी स्तुती गावन ताची आराधना आमी करया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ.
ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 अर्घात का समय अवलाप तुका समय स्तुती तुका समय महिमा तुका समय आराधन तुका समय हालेलुया 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 मोगाच्या भावानो भयणीनो सुम्याची पदवी तसो अधिकार आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत उरतो जावन आसा किर्तनगार वळखून देवाची वडवीक आनी दया वर्णून अशें म्हणटा किर्तन 113 ह्या किर्तनांत सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं आता आनी सदांकाल उदेंतितावन अस्तम ते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी मळबा वयर ताची महिमा सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा उन्नती ताचें सिंहासन पूण सकला सरकार आनी पृथ्वेर तो नदर घालता खालत्याक तो धुळींतलो उबारता दुर्बळ्याक तो शेणांतलो वयर काडटा फुडाऱ्या मदें ताका जागो दिता आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मदें ताका बसयता वाजदे स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष बरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता आमच्या देवाची वडवीक आमी निरंतरी घावन ताची पदवी ताचो अधिकार आमच्या जिवितांत आमी वळखूंक फावो केदवा देवाचो अधिकार ताची पदवी आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेता आमी हर एकली ताच्या कृपेंत वाडटा कित्याक आमचो देव वर्तो जावन आसा ताच्या स्वतपणांत ताणें आमकां पळयलां तर ह्या वेळार ह्या बाबू सक्रामेंता समोर रावून जेजूची पदवी ताचो अधिकार आमी वळखून घेवया ध्यान आनी मागण्यांत ताका मान आनी गौरव दिवन सदांच ताका आमी दिनवास पटोवया आमच्या गायनांतले बुकांतले तें गीत आमी गावया जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सदां सर्गा संवसारार सदां सर्वथा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा देवी गीता बुकांत गीत संको 7 आनी 8 पान संको 40 आनी 7 जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता
तारालारानी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यान आणि मागण्यांन मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया ध्यान आणि मागण्यांन मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आमचो स्वामी आमचे ताचे वर्ते खाकूल दाखोवन ताची पदवी ताचे अधिकार कितें म्हूण आमकां उगडापे करता आमच्या पातकाचे बॉक्सन आमकां दिवन नवा जिविताच्या वाटेन तो आमकां चलोवन व्हरता त्या स्वाम्याक अर्घा दिवन ताका आमी वखाणया जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दाखयता जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो मोदक सीता पातकाच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक मोज्या धुवन नितळ तो करता पातकाच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक मोज्या दिवन नितळ तो करता हालेलुया 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 ध्यान आणि मागण्यांन मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यांन मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया फवारता आमी दंडाळतना तोच आमकां उखल धरता आमचे अस्कत काय तोच आमचो आधार जाता धराळ मपान तुज्या कुरफे देण्यानी तो आमकां भरता सदांच ताका हरसून ताची महिमा गावचे भाग आमकां फोव करता आमच्या सोम्याक आमी अर्घां दिवन ताका वखाणया ताका हरसिया ताची महिमा आमी गावया म्हज्या जिवितान धंडळजी मेटा भद्र खडपावय तो रावयता म्हज्या जिवितान धंडळची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता हालेलुया 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 ध्यान आणि मागण्यांन मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यांन मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यांन मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्यांन मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4:7 वळ देवाचे उतर अशें म्हणटा देवाक तुमी खालजया देवसाराक आड रवा आनी तो तुमचे तावन पळतलो देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो मोगाच्या भावानो भयणीनो सभारांनी इसारचे एक सवाल आसा म्हाका विशेष तराचे ताळण्यो येतात तेंते सवाय येतात हांवें ताचेर कशें जैत व्हरचें ताळणी आयिल्ल्या वेळार बुलोवणी आयिल्ल्या वेळार कितें करूंक जाय आज आयकल्लें देवाचें उतर मोगाच्या भावान आमकां
स्वस्थ सांगता की आमी देवसराक पयस करूंक जाय म्हणून देवसराक आड रावूंक जाय आनी तवळ तो आमचे तावन पळतलो मात्र न्ही देवाक आमी लागीं सरूंक जाय. सो देवसराक आड रावचें आनी देवाक लागीं सरचें कशें. देवाक लागीं सरचें देवसराक आड रावचें 3 संगती मुखांतर आमी समजून घेता पवित्र पुस्तकांत. पयल्यान पयलें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, मागण्याचें बळ आमी आमच्या जिवितांत वाडोवंक जाय. जेदवा मागण्याचें बळ आमच्या जिवितांत वाडता तवळ देवसार थंयसर लागीं येवंक मस्त बी येता. आतां मागण्याचें बळ मोगाच्या भाव भयणीनो वाडोवचें म्हळ्यार कशें. आमी सबाज जाणां मागता, आमचे वैयक्तीक मागणे आसा, कुटुंबाचे मागणे आसा, पूण मोगाचे न्हू ह्या वैयक्तीक ह्या कुटुंबाच्या मागण्यांत जर बळ मागण्याचे आमी वाडयचे तर देवा थंय एक गूण संबंध आमी बांदून हाडूंक आसा मागण्या जिवितांत. मागणे एक सदांची एक करणी म्हणल्यार बरी एक रुटीन म्हणटा आमी एक तशें जावन नजो. सदांचे करणी म्हूण जावन नजो. नॉट ए जस्ट सिंपल एक्टिविटी बट अ डीप पर्सनल रिलेशनशीप. सोम्या थंय एक गूण संबंध बांदून हाडच्याक एक वर्ते हातेर मागणें जावन आसा. आनी म्हाका न्हू हें आमी केदाळा आमच्या मागण्या जिवितांत तो गूण संबंध सोम्या थंय बांदून हाडटा तवळ खरेंच आमचें मागणें बळादीक जाता. आनी तशें जालें बळादीक मागणें केदाळा आमचें थंय आमच्या जिवितांत आसा मोगाचें न्हू देवसार थंयसर लागीं येवंक शकना. दुसरें आमी समजून घेता पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतराची ती सकत आमी आपणाय जाय. देवसराक आड रावप जाय तर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी घट स्विकार करून ते जिवंक आसा. सबारपोटी कावन्सिलींग आयिल्ल्या वेळार थोड्या जाणांनी विचारचें आसा, फादर खंयचें तें देवाचें उतर हांवें परत्यान परत्यान रिपीट करूंक जाय, त्या मुखांतर म्हाका वायटाचें जैत व्हरूंक साद जातलें, या कितें म्हजें एक आशा आसा ती सुफोट जातली, खंयचें उतर हांवें रिपीट करीत जाय की म्हणून. म्हाका भाव भयणीनो थोड्यांचें चिंतप आसा कितें गी म्हळ्यार खंयचें एक देवाचें उतर परत्यान परत्यान वाचल्या वरवीं परत्यान परत्यान तें रिपीट केल्ल्या वरवीं कितें थंयसर एक अजाप जाता या मॅजीक जाता म्हणून. पवित्र पुस्तकाचें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो खाली आमकां रिपीट करच्या खातीर न्ही तें दिल्लें. देवाचें उतर आमकां स्वस्त सांगता जो सवांजेल अवस्व 17व्या वळींत ताचें उतर सत जावन आसा म्हणून. तुजें उतर सत म्हणटा. तर सताचें उतर मोगाच्या भाव भयणीनो तर देवाच्या उतरांत कितें सत आसा तें सत वळखून घेवन तें स्विकार करून त्या सता प्रमाणे आमी जिवंक आसा. तो वळ त्या देवाच्या उतराचें बळ आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. देवाच्या उतराचें सकत आमी अनुभव करता. जर काले आमी रिपीट मात्र करता तें देवसराक भोव कुशेचें जाता, कित्याक देवाच्या उतरांत न्हू ती सकत आमी जोडूंक शकना. जेजूक सबार तरांचे थाळण्यो आयिल्ल्यो आमी वाचता मोगाचें माते वाचा तशेंच लुकाच्या वांजेलांत 4व्या वसवरांत. आनी त्यो थाळण्यो आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतरां मुखांतरच सैतानान ताका नाडूंक पळयलें आनी अशें बरयलेलें आसा म्हूण सांगलें परिक्षा करच्या खातीर. आनी त्या वेळार जेजून म्हळें अशेंय बरयलेलें आसा, अशेंय बरयलेलें आसा. कित्याक जेजून खाली देवाचें उतर रिपीट केलेलें मात्र न्ही, जेजू ताचें सत वळखून घेतिल्लो आनी त्या सता प्रमाणे तो जिवन आशिल्लो आनी त्या कुतंत्रेचे तेरे दिवसराच्या तो जैत व्हरूंक शकलो. मोगाच्या भाव भयणीनो त्या सता प्रमाणे आमी केदां जियेता देवाच्या उतराच्या तवळ फटकिरो जावन आसलो तो देवसार सैतान आमच्या तान पळोवन वेता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो देवसराक आमी पयस करीत जाता निरंतरी देवाची स्तुती आमच्या काळजा मनांत आसूंक जाय. केदाळा देवाची आमी स्तुती करता, देवाक आमी वाखणटा, देवाक आमी हर्सिता आमच्या जिवितांत.
तोळ थंयसर देवसार लागीं येना. केन्ना देवाची स्तुती आमच्या जिवितांत उणी उणी जावन आसा ते दाळा मोगाचें न्हू सैतानाची सगत आमच्या जिवितांत वाडोवन येता. कशें उजवाड उणो उणो जाता आसतना काळोख थंयसर भरता मोगाचे पळय तेच आमच्या जिवितांत घडटा. देवाची स्तुती आमी निरंतर गायता आसतना देवाची ती कृपा आमचेर वाडोवन येता. दैवीक सकत आमचेर वाडोवन येता. आमचें जिवीत त्या देवाच्या योजनाकाल ताच्या कुशेकाल आमी संपूर्णपणान समर्पण दिवंक शकता. आनी त्या वेळार मोगाच्या बाबडीनो कसलेच सैतानाची कुतंत्र आमकां अटॅक करूंक शकनात. आनी तर आज देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता आमी आमच्या जिवितांत देवसराक आड रावूंक कितें करूंक जाय. हे तीन संगती मोगाचें मुडार सोडया. मागण्याचें बळ आमच्या जिवितांत वाडोवंक जाय. दुसरें देवाचे उतराचे सत वळखून घेवन आमी जियोंक फुडें सरूंक जाय. आनी तिसरें देवाची निरंतर आमी स्तुती गावंक जाय. तोळ आमी चड आनी चड देवाक लागीं सरतले हांव आनी देव ताच्या कृपेन आमकां बरोवन सरून व्हरता. हें सत आज वळखून घेवया आनी सम्याची कृपा आमी विशेश जावन मागया. आमकां सम्याचें बाळ जावं सम्याच्या हाती आमी दवरया. तसो आमचो हात आमकां सोलोवन व्हरता. आमच्या जिणे पयनार तूं आमचे संगी सदांच आसा कित्याक तूं आमकां कितें सोडिना. कसलेय ते ताळण्यो तेन्ना सो आमच्या जिवितांत येवं दीत. आमचो सोमी आमचे संगी आसा. आमकां ताची कृपा आदार दिवन सोलोवन व्हरच्याक. तर ह्या वेळी सोम्याक आमी उलो मारया. म्हणजे काजन थावन उलो मारया आनी सांगया तुजें बाळ जेजू हांव तुजें बाळ. हर एक दीस हर एक रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुजें बाळ जेजू हांव तुजें बाळ. देवी गायना बुकांत गीत सांगो L13 L13. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. 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 सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. सम्या जेजू दाखय म्हाका तुजी वाट. म्हज्या जिवितांत हांव काळोखांत सस्पतना सम्या दाखय तूं म्हाका वाट. तुजो हात तूंच म्हाका सोलोवन व्हर. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. दाखय म्हाका जेजू तुजी वाट. सगळो दीस सगळी रात दी तूं म्हाका तुजो हात. तुझे बाळ हांव जेजू तुझे बाळ. आमची सगळी तेसाव आमचे गरजो कितें आसा हेचे दिसाचे समय मुखार आमी दवरया. आमचे मदें जल्मा दिवसाच्या रणकरच्या सर भाव भयणी पसोत आज आमी अर्गां दिवया. पदेक सावन आज आमी जल्मा दिवसाच्या रणकरच्या आज भाव भयणी सुडास करून मागता. डोनाल्ड डिकॉस्टा दुबय तावन
पहिला वर्ष जन्म दिवस आचरण करता बाळ रोहन रिलन क्रास्ता मँगलोर टावन तशेंच आज काजराचो दीस 16 वर्सांचो दीस संभ्रमता इग्नेशियस आनी ताचे कुटुंब दुबय टावन हे आमच्या भाव भयणींक आमी उल्हासीत हांव तांचे देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता सबारण्यांगसर आमकां धन्य देवाक अर्गां दिवंक सांगला तांकां लाभिल्ल्या सर कुरपे देण्या पासत आशिर्वादा पासत तांचे संगी मेळून आमी आज सोम्याक वाखणटाव विल्सन डिसोजा कांजर टावन तशेंच रोजी डिसोजा संतेकट्टे विलियम डिसोजा आनी कुटुंब बेंदूर हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांनी आमकां सोम्यान दिल्या सर आशिर्वादा पासत सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया तशेंच आमच्या सवत्या सवा पासत आमच्या गरजा पासत आमी मागया सबार आनी बऱ्या भलायकी पासत मागोवंक सांगला कुटुंबांत आसले समस्ये पर्याय जावचे पासत सबार मागोवंक सांगला आस्पत्रेंत आयसीयूंत आसल्या पिडेस्ता पासत आमकां मागोवंक सांगला तांचो प्रत्येक जाणांच उडास करता मागता आमी आज त्या सवा पासत क्लाउडी आनी लेतिशिया डिसोजा मुलक्यांच्या त्या सवा पासत तशेंच भुरग्याच्या देण्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो आमी आज उडास करता ताचे पासत मागता कुटुंबांत आमच्या अंतरल्या सरमोगाचे सवडास काडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया प्रत्येक सवनाचो उडास करता देवादीन जवाहर नाजरेत मँगलोर देवादीन वालेरियन डिसोजा आनी बेन्नी लोबो देवादीन रॉबर्ट फुटाडो देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा देवादीन मार्सेल आनी लुसी वाज मुंबय देवादीन सेलिन लोबो तेरेबायल देवादीन सिरिल आनी आलिस पिंटो काडाबा देवादीन लुईस आल्फोन्सो 7 म्हयन्याचो उडास करता मुंबय टावन कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास कान मागणी सारता मॅगदलीन आल्फोन्सो मुंबय मागता आमी देवादीन ग्रेगरी लोबो मँगलोर सिक्वेरा कुटुंबांत अंतरल्या उडास करता राजेश मेंडोन्सा बॅरीन तशेंच डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास करता राजेश मेंडोन्सा बॅरीन मागता आमी देवादीन लिगोरी आनी लुईस गोम्स सागर देवादीन लेस्टर ब्रिटो पेरमुदे देवादीन मारी आनी बेनेट दांतीस मुंबय मनसो उडास आमी काडून मागता रिटा डिसोजा उद्यावर कुटुंबांत अंतरल्या सर मलगडाचो उडास कान मागणे सारता अनिता प्रेमा डिसोजा निर्मार्गा मागता आमी देवादीन जे पिंटो आनी सिंथिया पिंटो चिक्काबिगूर देवादीन जेरोम पिंटो बैतुर्ली देवादीन विल्फ्रेड वाल्डर वामद पदव चवथ्या म्हयन्याचो उडास करून आसाचे पासत मागता हांव तशेंच सिक्वेरा कुटुंबांत अंतरल्या सर्व उडास करता राजेश मेंडोन्सा बॅरीन हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्व समी उडास करया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश हांचे फंकुदी समाधानाय ती विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशिर्वाद खालतेपणी आमी स्वीकार करया Ergan tuka Jesu. Ergan tuka sembilan Oglam Jesu. tuka Jesu. Oglam tuka sembilan Maiman Jesu. tuka Jesu. Maiman tuka sembilan Jesu. Hallelujah. 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 आम्ही एक साक्ष दिता एक आमच्या सिस्टरीची आमच्या सिस्टरीक मस्त पोटान मस्त दूख आसलें तिका मस्त
सोसूंक जायनातलें. मागीर ती 1 वरांची पूण हांगा तिका बंबय हॉस्पिटला हाडलें. हॉस्पिटला हाडून तिका पळयतना पोटान तिच्या आनी कितें इन्फेक्शन जाल्लें, तें ऑपरेशन जालें. ऑपरेशन जावन ती 4 दिसांनी तिका परतेक फाटी आपोवन येलें सिस्टरांनी. परतेक तिका इल्ल्या दिसांनी परतेक तें सड जालें. ती इल्ली जिवान मोठी आसा. मस्त रडोन मागलें हांगाचें पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आयकत. तिच्या नांवान म्हज्या पोटाक आपूण नांव सरस्वरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हणजे तरान कर आनी म्हाका तरान मेळटलें. कित्याक हांव तुजी स्तुती करता म्हूण सक्रामेंताच्या वेळार हांव सकाळीं ती येसांनी आराधनार हांव भेटयतालीं त्या सिस्टरीक. आनी ती 4 दिसांनी बरी जावन आतां बरी जावन ती फाटीक गेल्या परते तेंच्या कॉन्वेंटाक अर्गां दिता जेजू. तशेंच हांव अर्गां दिता बापा ननवाल इस्कालांत भुरग्यांक कॉलेजींत थंय पाद्रा भांगारसेन 57 भुरग्यांक दोळे दूख जाले, कठीण दूख जाले, सगळ्या पाद्रा अजाप जाले. आनी दोगां पाद्रा भांगी येयलें. पाद्रा भांग रातीर दिवंक आसली बरी आनी तांकां आडकळयली त्या दोळ्या धर्मांनी वचोन. हांव रडोन मागतालें म्हजो नातू आसलो पूण ताका जावनातलें. पूण तांकां सुमार भुरग्यांक पाटी धाडिल्लें घरा तांच्या आनी त्या एरियान सगळें क्लियर केलें त्या भुरग्यांक तांच्या घरा वचोन. आनी ती आतां पाटी वचोन तांच्या कॉलेजीक सरवयल्यान म्हण तुका अर्गां दिता. तशेंच म्हजो एक नात पिल्याद गोंयां, ताका एक हालें जालें म्हणना सडन तो एकलोच आसलो. तो एकलोच वचोन हॉस्पिटलांत न्हिदलो थंय वचोन. ताका कोणी नातलें थंय. ताची बायल आनी आसा पयस इस्कालाक आसात. पूण म्हाका दुसऱ्यांनी फोन करून सांगलें मावशे अशें जालां म्हण अशें म्हण. हांवें रडोन मागलें जेजू आतां तो कंप्लीट बरो जावन घरा गेला म्हण जेजू म्हज्या काळजांत Praise the Lord. Hallelujah. प्रवेश गीत देवगाना बुकांतलें गीत नंबर A14 5 अंक 20 पेज नंबर 24. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या. उतर तुजें आयकून जिणी आमची बदलून, जिवानांत तुज्या वांटो घेवन ससान जिवी जोडून. मंदिरांत तुज्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमकां दिवंक आसचें अर्येक आमी संतोशान आनी बऱ्या कृपेन दिजय म्हणटा हंगेरीची सा एलिझाबेथ. ह्या उतरा प्रमाणे ती तिजी जिणी जियेली. 26 वर्सांच्या प्रायाचेर ती देवाधीन जाली. ती मरण पावच्या पयलें तिणें तिचें सर्व आस्त बदेक आसलें वस्तूर पर्यंत दुबळ्या धाकट्यांक तिणें वांटलें आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांत ती भागीदार जाली. पोंडाचेर तिच्या सबार रितींची अजापां जाल्यांत तिका तिच्या आंगाचेर घालूंक मरतना पोरणी पिनकार वस्तुरां सोडून उरलें सर्व ती दुबळ्या धाकट्यांच्या
बऱ्यापणा खातीर दान करता. पापा ग्रेगरी नव्यान तिका सांत म्हणून पासारलें आनी एलिझाबेथाक फ्रांसिस्कान तिसऱ्या वर्दीची आनी उंडो करतल्यांची पात्रोण सांतीन म्हणून तिका म्हणटात. आपल्या जिवितांत तिणें सबार जाणांक एक मेलफंक्त जावन जियेली. आज आमकां सर्वांक ती एक मेलफंक्त जावन आसा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आयती आसाव. एखाद्या वेळा आमी खंयच्याय रितीनी एकामेका तावन या देवा तावन पयस गेल्या हांव तर बोगसाणें मागोवन सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बगे हांव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Krista kakut ke, Krista kakut ke, Sumia kakut ke, Sumia kakut ke. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, दुबळ्या सोवें क्रिस्ता रुपणें वळखूंक आनी मानान घेवंक भगवंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनंतीन दुबळ्यांक आनी कश्ट दुखींक संपडल्यांक सदांच माईपासान पावोवंक आमकां आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवयेच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाची वळख नासलेलीं सर मनशां पिशी दिसतात त्या बऱ्या वस्तू उद्देशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकली नात. घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाऱ्यांक ती वळखूंक नात. उजो वारें वा जडजडीत वारें, नेकेत्रां मंडळ, उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हूण ती समजालीं. ह्या वस्तूंच्या सोबायेक बुलोवन तांणी ह्यो देव म्हणून लेखल्यो जाल्यार तांचो धनी तांचे प्रास श्रेश्ठ म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. कित्याक सोबायेच्या मूळ घडणारान त्यो रचल्यो. तांची पदवी आनी तांचें बळ तांकां विजमीत करूंक पावली जाल्यार त्यो केल्यात तो तांचे प्रास चड पदवेदार म्हणून तांणी समजून घेवंक जाय आसलें. कित्याक रचण्याच्या व्हडपणा आनी सोबाये वरवीं अनुमान करून तांच्या रचणाराक आमी वळखूंक पावता. तरी ह्या मनशांचो गुन्यांव व्हड न्हय. कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर अत्रेकतना ती वाट चुकून गेली जावयेत. ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावून तांचो ठाव घेतना तांचें भायलें रूप पळोवन तीं बुलतात. कित्याक दिसत्यो वस्तू सोबीत आसात तरी तांकां गुन्यांव ना म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक संवसाराचो ठाव घेवंक तांकां इतली जणवाय आसा जाल्यार ताच्या धन्याक हाचे प्रास वेगळी सोदून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार.
श्लोक अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही संगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळीत आसा. श्लोक अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. शब्द ना उतरना. तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वेचेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या पोंता पर्यंत पावता. श्लोक अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दृढ रवा आणि तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सालुका परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जशे नोयेच्या काळार घडले तशे मनशा पोत येवच्या काळारी घडतले. नोये तरवांत वेसो दीस पर्यान लोक खावन पियोन आसलो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो, आनी बुर्तुगल आयलो आनी सगळीं नासतली. तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोक खावन पिवन व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोतू सोदोमातावन बायसन गेल्ल्या दिसाच मळबार तावन उज्याचो आनी गंधकाचो पावस वतलो आनी सगळीं नासतलीं. हेस्पोरी करतले मनशा पोतू प्रत्येक जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपले बदीक काडूंक म्हूण सकला देवाना जावं. तशें शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वचना जावं. लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकच हांतुळणार दोग न्हिदोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोव दोळ आसतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. खंय सोमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बुकसुपात आमची वाडोवं भावार्थ आमचो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक दीस एक मूठ मारपी खेळगाडी जो झूज करता आपल्या जिविता विशयांत सबासकी दितालो की हांव कोणायकी हरोवंक सोदतां आनी हांव हर एका वस्तूंचेर जैत व्हरतलो. संवसाराचेर म्हाका कोणूच हरोवंक शकचे नात. आनी अशें सबार पावटी तो जिखलो आपल्या जिवितांत. आनी एक दीस एका शहराक तो वेता. थंय ताचो स्पर्धो आसलो. त्या स्पर्धेंत तो भाग घेवच्या पयलें तो पयण करता आनी त्या शहराक पावोन ताजी वस्तुरां सुटकेजांनी पुराय एका जाग्यार दवरता आनी व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां पळोवन व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती पळोवन तो अजाप जाता आनी म्हणटा, ह्या संवसाराचेर हांव जैत व्हरतलो आनी जैतवंत जातलो आनी हे सर्व हांव विक्रपाक खाण येतलो. हांव
हें सगळें म्हजें जातलें म्हणून सगळी ताजी व्हडवीक उलयता आनी स्वप्नांत तो चिंता की हें सर्व म्हजें म्हणून हें म्हजें म्हणून पळोवन सकयल पळयता आसतना ताजी सुटकेज ताका दिसना. सुटकेज कोणें फाटल्यान सोरून येली ताका कळीत जालें ना. मगळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत अशें आमी स्वप्नांत सबार रावळेरां मानता आनी रावळेरांक थोडे फावटी अंत आसना, पूण आमच्याच वयर आमकां कंट्रोल आसना. आमी एक घर बांदता आसतना आमी सबार रितींची तयाराय करता आनी तयाराय तें घर बऱ्या तरान जाय जाय म्हणून. संवसारी वस्तूंचेर आमी जैत वरी जाय म्हणून. आनी संवसारी वस्तू आमकां इतलें आकर्शीत करतात की आमी चड आनी चड तांतूं मेतेर जाता आनी सबार वस्तू आमकां जाय म्हणून आमी घेता आनी आमच्या घरा दवरता. आमकां एक वस्त सोड आनी एक वस्त धरल्यार आमकां ती एका आनी एक सोबीत दिसता आनी आमकां जाय जाय म्हूण भोगता. अशें संवसार आमकां ताच्या वेंगेंत धरता आनी आमी चड आनी चड संवसाराचेर लबदोन जियेता. हेच्या वाचपांत पळयलें तर जाल्यार आमकां दाखोवन दिता आमी आत्मीक रितींनी कितले बलिश्ट जाता तितलें आमचें सर्गाचें पयण सलीस जाता म्हणून. केदाळे आमी आमचें जिवीत जियेता आसतना देवा थंय आमचो संबंद आमी कसो जोडून दवरी जाय गे म्हणून आमकां वाचपां दाखोवन दितात. आमचें कम्युनिकेशन जेजू थंय कशें आसा जाय आनी आमचें कम्युनिकेशन आमचें थंय आमच्या आत्मीक जिविता थंय कशें आसा जाय गे म्हणल्यार आमकां कळीत जालें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें आत्मीक जिवीत बलिश्ट करी जायता जाल्यार मागण्यांत, ध्यानांत आनी देवाच्या उतरांकाल आमी चलता तेन्ना मात्र आमकां आमचें आत्मीक जिवीत बलिश्ट करूंक, स्ट्रॉंग करूंक आमकां जेजू अवकाश करून दिता. त्याच जेजू लागीं आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान बडयता आसतना आमचें जिवीत बऱ्या तरान जिवंक जाय अशें करपा ताचे लागीं मागया. गीत नंबर D 540, पेज नंबर 40. कानिको घेवन आमी आयल्या बापा भक्तीपणाचो करपो बापा स्वीकार करये बापा. Sacrifice भोवतीम सोम्या जेजूसो आमा सर्वांसाठी जिवितला बोसो घे बापा कानिको, घे बापा कानिको. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यांनी अख्ख्या पयसपेच्या आदावास सर्विस्फोट म्हणून घेव. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजो थोर महिमा वाखणटात. ताचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
तू सर्वेस परतून सर्ग आणि संसार परला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परे जवान जात आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी खरराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बाबार्थ सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणा बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबानंतरल्या सर्वांचो उडास करया तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंपार मुरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तिसो निष्कळंकपती भगिवन धर्मदूत आन जॉन्सन जुझेफ नाडा मिशनरीचे सर मार्तीर अंगेरीचे एलिझाबेथ आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबचकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेखतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देनी कोटान सांबाळ
तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं. माया मोगासून एक वर्ज गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. जीविताक कुवारा कुर्पे सागोर वंदनीये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया तुरबोड्या काळजान मुजा. लाभय सोम्या आज तुझी कृपा करत्याक सदा आमी तुझी सेवा. पिडार कर काळजांत्या हरिये दिसा हातर सांबाळ ये सगीराया. प्रार्थया कणमळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दोशी केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां त्या सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ल्या साकरेन आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर F4 5 60 आणि 4 पेज नंबर 64. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या अर्गां दिव्या. देण्या पासो ताच्या मोगा पासो त्या उपकार तासो बाबुड्या. दिसा दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी तेंची आमकां आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या अर्गां दिव्या. पासो ताच्या मोगा पासो वर्त्या भुका तासो बाबुड्या. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.